तिसरो जिल्लो जाल्यार लोकांक मडगांव पणजे धावपाची गरज ना। फोंड्या सेंटर धरल्यार धारबांदोड्या सावन सत्तरी फोंड्यांतल्या मतदारसंघांक सोयीचे म्हूण आमदार मंत्र्यांची प्रतिक्रिया। तिसरो जिल्लो जो आसा पळय ताजी मागणी आमगे फोंडा वाळपय आनी धारबांदोडा ह्या लोकां कडेन नेहमीच आशिल्ली आनीक ती जर सरकारान मुखार व्हेली जर जाय तर हांव अशें म्हणन की ह्या सरकाराच्यान विशेष करून आमचे मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करपाचें की हो तालुको अत्यंत गरजेचो जाय तसो ताजी लोकांक खूब सवलत मेळटली तिसरो डिस्ट्रिक्ट जालो जाल्यार। ते आमचे माननीय मंत्र्यांनी म्हणला आणि जे कॅबिनेट डिसिजन ना जातले पुढे जे कॅबिनेटाचे डिसिजन असतले सगळे मंत्र्यांचे डिसिजन असतले ते फायनल। रवी म्हणटा तिसऱ्या जिल्ह्याचे काम बेगीन करचे। हे जर आमचं तिसरे डिस्ट्रिक्ट जाय खंयची एरिया घालपाची आसा पण हे चारही मतदारसंघाची एरिया ही जाली जाय प्लस आनीक आमकां धारबांदोडेची ह्या वाळपयच्यान ते लोकां पासून हांगा लागीं पणजे वयचे पयल्यार हांगा लागीं खंय तांकां नाल्यार पणजे वयचें पडटा सकाळी एक्चुअली लोकांक पणजे वयचें पडटा तांकां जर ह्या वटेन जर तेणी केली जाल्यार एकदम बरें। फोंडे हे सेंटर जालें फोंडे सेंटर ऑफ गोंयची सेंटर आहे ओके आनी ती दोन्ही डिस्ट्रिक्टाचे मदीं सेंटर जातले। सुदीत म्हणटा अंत्रुज म्हालांतल्या लोकां खातीर ही बरी खबर। आज तो सुतोवाच आयिल्ले मुख्यमंत्र्याच्या धोरणांतल्यान सुतोवाच आयिल्ल्या कारणान हें आमचें जें स्वप्न आसा बाब रवी नायकाचें आनी म्हजें तें साकार जातलें अशें म्हाका दिसता आनी त्या हेतूंतल्यान आमी सगळे फोंडेकार अंत्रुज महालांतले जे मतदार आसा जे सरपंच उपसरपंच आजी माजी त्यांचा जिल्ला आनी मन पसून हेका पाठिंबा दिवपाची गरज आसा कारण लागींच्या लागीं आमची कामां मुखार। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।